भाजपाक लागून गोंयच्या जनतेक म्हादय प्रश्नात पराजय पळोवपाक पडला। तशेंच म्हादय प्रश्नावेल्यान भाजपान गोंयच्या जनतेचो विश्वासघात केला असो खर आरोप विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतान केला। ह्या मुद्द्यावेल्यान केंद्र तशेंच राज्य सरकारान कर्नाटका कडेन पक्षपात दृष्टिकोन दाखयला। गोंय सरकाराक आपली बाजू मांडपाक अपेस आयला अशें तांणी मुखार म्हळां। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। म्हादयचेर सातत्यान आमी प्रश्न मांडीत आशिल्ले की हे जे एवॉर्ड आसा हे एवॉर्ड जर नोटिफाय जाले जाल्यार गोंयच्या राज्याचे सामकें नुकसान जाता। विधानसभेत आमी सगळे विरोधी पक्ष मेळून स्थगन प्रस्ताव दिल्लो, एडजर्नमेंट मोशन दिल्ले, ते आमचे एडजर्नमेंट मोशन तांणी एडमीट करून घेतले ना। आमी ताजेर वॉकआउट केलो आनी आमी तेन्ना परत एकदां सांगिल्लें की एक दिसाचें सेशन घे, सगळ्या पार्टीच्या आमदारांनी एकमुखी ठराव घेवनी आनी तो ठराव घेवन आमी प्रायम मिनिस्टराक मेळपाक या, ऑल पार्टी डेलिगेशन चीफ मिनिस्टरान लीड करून प्रायम मिनिस्टरा कडेन व्हरपाचें आनी ते प्रायम मिनिस्टराक मेमोरंडम दिवपाचें। ती मागणी आमची सरकारान आयकली ना। पयर हांवें परत सांगलें की आज अशी परिस्थिती आसा, केंद्र सरकार अशें दिसता पळोवपाक की केंद्र सरकार ही मातशे भितरल्यान हाजी कर्नाटकाची सायड ओडटा, आमची सायड कमकुवत जाता। सुप्रीम कोर्टान आज ऑर्डर काल पास केल्या की एवॉर्ड नोटिफाय करचे म्हणून। तातूंत तांणी क्लियरली म्हणलां की गोंय सरकारान तो डिमांड जो आशिल्लो कर्नाटकाचो ताका अपोज केलो ना, म्हणजे गोंय सरकारान नोटिफाय करपाक मान्यता दिली अशें ताचें अर्थ। हातूंतल्यान गोंय राज्याचे गोंयकारांचे सगळ्यांचें नुकसान जातलें आनी गोंय राज्य म्हाका दिसता हळू हळू इज मुव्हिंग टुवर्ड्स डेझर्टेशन। लोकांक अजुनूय ताचो परिणाम कळना। ह्या दिसा आनी आज कर्नाटकान जे कोणा तरी मंत्र्यान ट्वीट केलां की आमी जें उदक व्हरता तें ड्रिंकींग पर्पज आनी इरिगेशन पर्पज, म्हणजे आमचो जो दुबाव आशिल्लो की अंडर द नेम ऑफ ड्रिंकींग वॉटर दे आर टेकिंग इट फॉर इरिगेशन पर्पज, तो खरो दिसता। हे प्रकरण समजत दिसता तशें सादें ना। लोकांक आज कळटलें हळू की म्हादय डायवर्ट जाल्यार, म्हादयचें उदक डायवर्ट जाल्यार गोंयकारांच्या मुखार कितें प्रश्न उपस्थित जातलो। हांव ऑलरेडी आमच्या बाकीच्या पक्षांच्या लिडर्सां कडेन हांवें कॉन्टेक्ट केला, तांचे कडेन उलयलां आनी तांचे बरोबर बसून तांचे बरोबर उलोवन एक कितें तरी स्ट्रॅटजी आमी वर्कआउट करतले आसा।